आयतारा चिमला गावात जाल्ली ग्रामसभा बरीच गरम झाली। खासगी मालमत्तेचेर परवानगी नासतना प्रशासनान ग्रामसभा घडोवन हाडपाचो आरोप जमनीच्या धन्यान केलो। हाच्या भायर ग्रामसभेत पुलीस गस्त व्हडा प्रमाणात आशिल्ल्यान बोवाळ जालो। प्रलंबित बसका आनी युनिटी मॉल प्रकल्पाक लागून वातावरण तापले। सांडपाणी व्यवस्थेचो प्रश्न गंभीरतायेन मुखार हाडीत निष्क्रियतायेचो आरोप थळाव्यांनी केलो। मजगती 2024-25 वर्साच्या अर्थसंकल्पातले तरतुदी खर्च करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप करून गांवकारांनी सचिवाक धारेर धरून प्रशासनाकडल्यान जाप मागली। दिवसाच्या आयडीसीक जोडून फुडें वचपी कातर वाड्याचेर धड रस्तो ना। आमकां पक्को रस्तो दियात अशी मागणी थळावे लोक फाटल्या कितल्याशाच वर्सां करीत आसात। मात हे मागणे कडेन आयज मेरेन आडनदर जाल्या। धड रस्तो नाशिल्ल्यान थळावे लोकांचे हाल जाल्यात। देखून वाड्यावयल्या लोकांक साबार अडचणींक तोंड दिवचें पडटा। उटंगराचो पावस पडटकीच सद्याचो रस्तो उदकापोंदा वचून लोकांचे हाल जातात। तर दुचाकी लेगीत व्हरपाक मेळना अशें लोकांचें म्हणणें आसा। होण्या 9 एप्रिलाक जावपी पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मतदारसंघातल्या ज्येष्ठ नागरीक आणि दिव्यांग मतदारांनी आपल्या घरांतल्यान मतदान करपाक सुरवात केल्या। भारतीय वेंचणूक आयोगाचे पंगड ह्या मतदारांच्या घरा वचून खर मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवन बॅलेट पेपरावरवीं तांची मतां नोंद करून घेतली। पोटवेंचणुके खातीर 85 वर्सां आणि ताचे वयर पिरायेचे ज्येष्ठ नागरीक आणि दिव्यांग लोकांनी ही सुविधा निवडल्या। गोंयांतल्या 37 गांवांनी अजूनय मोबायल नेटवर्क पावंक ना। राज्यात 392तल्या 355 गांवांत मोबायल नेटवर्क आसा। मात 37 गांवां मदीं अजूनय नेटवर्क पावंक नाशिल्ल्याचे केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी लोकसभेत लेखी प्रश्नाच्या जापेंतल्यान सादर केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान ही म्हायती सामकार आयल्या। जुवारीनगरात जाल्ल्या भिरांकू अपघातात एका तरणाट्या विद्यार्थ्याक मरण आयले आणि एक विद्यार्थी गंभीर जखमी जाला। बिट्स पिलानीच्या 2 विद्यार्थ्यांच्या दुचाकीन टँकराक नेटान धपको दिल्ल्यान ही दुखेस्त घडणूक घडली। हे घडणुकेक लागून वाठारांत दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळा।
सरपंच किरण सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा मांद्रे ग्रामसभा जाली. ह्या वेळार फुडल्या वर्सा खातीर 4,51,77,000 रुपयांचे शिल्लक अर्थसंकल्प सादर जाले. फाटल्या कांय दिसांनी वाडिल्ल्या खर उष्णतेक लागून गोंयच्या लोकांक त्रास सोंसचे पडल्यात. तापमान 35 अंशाचो निशाणो हुपून उष्णताय ल्हार चड खर जायत आसा. पूण हे उष्णतेत थाकाय दिवपी खबर म्हळ्यार फुडले 3 दीस राज्यांत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. हवामान संतुलित आशिल्ल्यान आंब्याक बरें पीक आयला. सध्या दिवसाच्या बाजारात व्हडा प्रमाणात तोरां येवपाक लागले. तोरांचे प्रमाण खूब आशिल्ल्यान तोरांचे मोल लेगीत परवडपा सारकें आसा. महाराष्ट्राच्या शिमेलागीं आशिल्ल्या कांय वाठारांसयत कर्नाटकांतल्या जांबोटी आनी हेर वाठारांतल्यान तोरां दिवसाच्या बाजारात विकपाक उपलब्ध आसात. बुधवारा सप्तकी बाजारा दिसा तर तोरांची आवक वाडटा. तोरां खळांत घालतना तोरांचे लोणचें लेगीत करतात, देखून तोरांक मागणी आसता. गोंयांत सध्या हंगामी बाजारात रानटी फळां आनी आंबे येवपाक लागिल्ल्यान सध्या खोदळ पातळा गिरायकांचो खाशेलो आवडीचो मानकुराद आंबो अंदू दर डझन 2,000 रुपया दरान विकिल्ल्यान कांय दिसां आदीं तो 5,000 रुपया मेरेन पाविल्लो. रानटी फळांची चड मागणी आशिल्ल्यान सकाळच्या बाजारात व्हड गर्दी पळोवपाक मेळटा. गोंयभर तशेंच मडगांवच्या आवर लेडी ऑफ स्नोज इगर्जेत आनी होली स्पिरीट इगर्जेत पाल्म संडे व्हडा उमेदीन मनयलो. हजारांनी भक्तांनी इगर्जेत वांटो घेवन देवाचे बेसाव घेतले. तशेंच जेजू क्रिस्ताच्या दुख्खाचो, त्यागाचो आनी बलिदानाचो भक्तांनी उगडासूय काडलो.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेचे आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो तांचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. दिल्लीच्या शाकारपूर जिल्ह्यात बेकायदेशीरपणान सुरू आशिल्ल्या रिकव्हरी गँगाचो पुलिसांनी पर्दाफाश केलो. या कारवाईत 4 जाणांक अटक केल्यात. ही गँग खंय फटीची कागदपत्रांचो वापर करून तशेंच मोबायल ॲपाचो उपेग करून ज्यांचे EMI पेंडींग आशिल्ले तांचो सोद घेवन एकल्या कडल्यान 18,000 रुपया ऑनलायन पद्दतीन ट्रान्स्फर करून घेतले. या कारवाईत 5 मोबायल फोन आनी एका धव्या रंगाची गाडी जप्त केल्ली आसा. फुडलो तपास सुरू आसा. सायबर फ्रॉड केशींनी वाड जायत आसतना एका फ्रॉडा बाबतीत लोकांक अलर्ट केल्या उपरांत हे फ्रॉड करपी नवी नवी पद्दती सोदून काडून लोकांक आपल्या जाय तुटतात. डिजिटल अरेस्टा उपरांत आता नवो कॉल स्कॅम उक्ताडार आयला. या कॉलावरवी तुमची बँक खाती लेगीत खाली जावपाची भिरांत आसा. देखून आता AI ह्या नव्या तंत्रज्ञानाचो उपेग करून हो स्कॅम करतात अशें सामकार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे कॉल्स खंय सायलंट कॉल्स अशें म्हणटात. तातूंत हजारांनी लोकांक फोन करून ते रिसीव केले काय तुमच्या बँकांतले पयशे ऑटोमॅटीक तांच्या खात्यात ट्रान्सफर जातात. कारण आमचे फोन नंबर हे बँक अकाउंटा कडेन जोडिल्ले आसतात. देखून अशा स्कॅमां पासून सादूर रावन खंयचोय फोन कॉल शहानिशा केले बगर घेवं नाकात. ऑस्ट्रेलियेत शुक्रारा अकस्मात पुराय वातावरणात बदल जावन सरभोंवतणी केसरी तशेंच कांय कडेन तांबड्या रंगाचे मळब पळोवपाक मेळ्ळे. हो बदल खंय चक्रीवादळाक लागून जाल्ल्याचो अदमास आसा. सुरवेक हो AI व्हिडिओ काडून जेन्ना समाज माध्यमाचेर व्हायरल जालो तेन्ना लोकांक दिसले. पूण ऑस्ट्रेलियेच्या नागरिकांनी हे बदल स्वताच्या दोळ्यांनी अणभवल्यात आनी साबार व्हिडिओ लेगीत हे संदर्भात बरेच व्हायरल जाल्ले आसा. ऑस्ट्रेलियांत चड करून तांबडे मळब नरेल वाठारांत पळोवपाक मेळ्ळे. खंय
महाराष्ट्रात परत एक फावट अवकाळी पावसान हजेरी लायिल्ले आसा. भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या अदमासा प्रमाण 30 मार्चा सावन महाराष्ट्रात वातावरण ढगाळ आणि वादळी वाऱ्यासयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडले 5 दीस अशाच पद्दतीन पावसाची चिन्ह दिसून येतली. खानदेश, मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ तशेंच घाट पठारांनी अवकाळी पावस हजेरी लावपाचो आसा. तशेंच कांय कडेन गारे लेगीत पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्ली आसा. दिल्लीच्या गुन्ह्या फाट्याच्या ANTFन केल्ल्या महत्वाच्या कारवायेत 4.5 कोटींची गुळे वखदां जप्त करीत आंतरराज्यीय कार्टेलाचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवायेत 3.5 कोटींचो अल्प्राझोलम, 1.7 कोटींचो ट्रामाडॉल ड्रग्स जप्त केल्लो आसा. 4 जाणांक ताब्यात घेवन तांचेर कारवाय करप सुरू आसा. ही सगळ्यात व्हड कारवाय आशिल्ल्यान अशा तरेचे गुळे वखदां सहजासहजी मेळना. तशेंच तस्करी चालली लेगीत चड आयकुपाक येना. मात दिल्ली पुलिसांनी ह्या कारवाये उपरांत तांची तोखणाय करप सुरू आसा. दिल्ली पोलिसांनी केल्या कारवायेत फटीची प्रोटीन सप्लिमेंटां जप्त केली. या कारवायेत एकल्याक अटक केल्या. बेकायदेशीर रितीन एका फॅक्टरीन ह्या सप्लिमेंटांचे उत्पादन जाताले. व्हड संख्येन ऑप्टिमम न्यूट्रिशन आणि सिंथासिक सप्लिमेंट्स जप्त केल्यात. ते भायर फटींग, होलोग्राम, स्टिकर तशेंच पॅकेजिंग सामानूय जप्त केल्लें आसा. सध्या ह्या पुराय प्रकरणाचो तपास करप सुरू आसा. दिल्लीच्या गुन्ह्या फाट्यान केल्ल्या कारवायेत चोरयेक गेल्ले वट्ट 114 मोबायल फोन जप्त केल्ले आसा. तशेंच जांचे फोन आशिल्ले तांकां तांचे फोन सुपूर्द केले. नेमके फोन चोरयेक गेल्ले तेन्ना संबंदीत धन्यांनी कागाळी केल्ल्यान पुलिसांक सोद घेवपाक लायिल्ल्यान हे 114 फोन सापडले. देखून फोन चोरयेक गेलो वा शेणलो जाल्यार रोखडेच पुलिसांक कळीत केल्यार बेगोबेग कारवाय करपाक मजत जाता. दिल्ली गुन्ह्या फाट्यान आनीक एके कारवायेत चोरयेक गेल्ले 83 फोन परतून रिकवर केले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तांणी एक आंतरराज्य रॅकेटाचो पर्दाफाश केल्लो आसा. 2 जाणांक अटक करून आयफोन, सॅमसंग, OnePlus ह्या ब्रँडाचे फोन जप्त केल्ले आसा. आंतरराज्य टोळी फोन चोरी करून सप्लाय करताल्याचें कळटा. फुडलो तपास सुरू आसा.
च्या वांगडा सदांच साबार जाण बिस्किटी खातात, मात ह्यो बिस्किटी खंयच्या पद्दतीन खंयच्या परिस्थितीत तयार करतात हें आयकून ह्यो बिस्किटीच खावपाच्यो तुमी सोडटले. सध्या वचत थंय भेसळयुक्त पदार्थांची विक्री वाडपाक लागल्या. लोकांच्या भलायके कडेन खंय तरी खेळ चल्ला अशें म्हणप चुकीचें ना. हैदराबाद पुलिसांनी साबार तरेच्या भेसळयुक्त पदार्थ तयार करपी युनिटांचेर धाडी घाल्या उपरांत आतां रस्क बिस्किटी तयार करपाच्या फॅक्टरीचेर धाड घाली. तेन्ना वाटतं 12.54 लाख रुपयांच्यो बेकरी प्रॉडक्ट्स जप्त केल्ले आसात. नितळसाण बाळगी नासतना तशेंच भेसळ पद्दतीन ह्यो बिस्किटी तयार करताले खंय, देखून तुमी खंयच्या दुकानांतल्यान कसलीय खावपाची वस्त विकती घेतना मुजरत विचारपूस करून वा पॅक्ड पाकिटांतल्योच घेवच्यो असो सल्लो आतां जाहीरपणान कळीत केल्लो आसा. ह्या कारवायेत एकल्याक अटक केल्या आनी ताचेर खर कारवाय जातली अशें आश्वासन पुलिसांनी दिल्लें आसा. ओस्मानिया बिस्किटाच्या आड केल्ल्या आनीक एका कारवायेत हैदराबाद पुलिसांनी 3 जाणांक अटक करीत बेकायदेशीर रितीन चलपी युनिटाचेर धाड घाली. ह्या कारवायेत 3.35 लाख रुपयांचो म्हाल जप्त केला. अशा पद्दतीच्यो कारवायो सुरूच उरतल्यो, कारण लोकांच्या खावपा पिवपाच्या बाबतीत वचत ते फटींगपणां वाडल्यात, जाका लागून दुयेंसां रोग सहजपणान पातळपाक लागले. देखून अशा बेकायदेशीरपणांचेर आळो हाडपा खातीर हैदराबाद पुलिसांनी आपली मोहीम सध्या सुरूच दवरल्या. तुमच्या दोळ्यांची नदर उणी जावच्या पयलीं गंभीर परिस्थितींची शिटकावणी दिवपी लक्षणां तुमकां दिसतात. दुसर नदर, दोळ्यांचो ताण, सुकेपण, रातच्या वेळार दिसपाक त्रास जावप, फ्लोटर सारकिल्ल्या लक्षणां कडेन केन्नाच दुर्लक्ष करचें न्हय. दोळ्या संबंदीतातले जायते प्रश्न बेगीन सुटावे करपाक मजत जाव येता. नेमान दोळ्यांची तपासणी केल्यार लिपिल्ले रोग वळखुपाक आनी दीर्घकाळाची नदर आनी एकंदर भलायकेची राखण करपाक मजत जाता. आजकाल स्क्रीन टायम वाडिल्ल्यान हाचो थेट परिणाम दोळ्यांचेर जाता. देखून मदीं मदीं दोळ्यांचेर उदक मारप, कांय दोळ्यांचे व्यायाम लेगीत केल्यार ताण कमी जावपाची मजत जाता. कोरोना महामारी लोकांच्या जिणेचे बरेच हाल केले, मात ह्या व्हायरसाचे आता वेगवेगळे व्हेरियंट्स येवपाक लागले. हालींच सापडिल्लो नवो व्हेरियंट जाका लागून साबार देशांतले लोक त्रस्त आसात. ताचें नांव सिडाडे कोविड-19 अशें आसा. खासा करून USA, युरोप आनी ऑस्ट्रेलियात चड करून दिसून आयला. देखून ह्या व्हेरियंटान खंय बेगीन पसरपाची क्षमता आशिल्ल्यान भिरांतीचें वातावरण फाकलां. देखून सगळ्यांनी काळजी घेवपाचो सल्लो दोतोरांनी दिल्लो आसा. ह्या व्हेरियंटाची कांय लक्षणां लेगीत आसात. हातूंत थंडी जावन कफ येवप, तकली दुखप, सोर थ्रोट, मातसो जोर, जॉयंट पेन सारखी कांय म्हत्वाची आनी आडनदर न करपा सारखी लक्षणां दिसून आयल्या. एक एप्रिल सावन डिजिटल पेमेंटाच्या बाबतीत व्हड बदल जावपाचो आसा. UPI तशेंच नेट बँकिंगे खातीर जर तुम्ही डिजिटल पेमेंटाचो उपेग करता आसत तर सादूर जायात अशी शिटकावणी RBIन दिल्या. कारण सध्या ऑनलायन पद्दतीन फटवणूक वाडिल्ल्यान ही बाब चिंताजनक आसा. आता RBIन 2 फॅक्टर ऑथेंटिकेशनाचेर लक्ष केंद्रीत केल्लें आसा, जें आतां दरेका ल्हानसान पेमेंटा खातीर लागू थारतलें. तशेंच पयलीं एपाचेर एक क्लिक केल्यार पयलीं पयशे ट्रान्सफर जाताले, मात आतां तुमची वळख पटल्या बगर पेमेंट जावचो ना. हाकाच डबल सेक्युरिटी म्हणिल्लें आसा. देखून नव्या नेमा प्रमाण बँक आनी फिनटेक कंपनीच्या गिरायकांक ऑथेंटिकेशन सक्तीचें जातलें आनी हाच्या खातीर साबार पर्याय लेगीत उपलब्ध आसतल्याचें जाहीरपणान सांगिल्लें आसा. देखून हाच्या फुडें अशा पेमेंटा वेळार जाल्ल्या फसवणुकेक बँक जापसालदार आसतले अशें गिरायकांक कळीत केल्लें आसा.
भारतातले सगळे भौशीक आणि खासगी बँको या सप्तकात 34 मेरेन म्हळ्यार 30 मार्च ते 5 एप्रिल 2026 या काळात बंद उरपाचे आसात. या फुडल्या सप्तकात बँकेक सुटयो आशिल्ल्यान ह्या काळात देशभरात त्यो बंद उरतल्यो. महावीर जयंती, गुड फ्रायडे सयत जायत्या उत्सवांक आनी निरीक्षणांक लागून ह्यो सुटयो जाहीर जाल्ल्यो आसात. 5 एप्रिल हे दीस आयतार आयिल्ल्यान सप्तकाच्या शेवटा मेरेन सुटीच आसतली अशेंय दिसून आयला. मात जो मेरेन विशिष्ट भौशीक वा प्रादेशीक बँक सुटी जाहीर जायना तो मेरेन बँको सादारणपणान दर म्हयन्याच्या पहिल्या, तिसऱ्या आणि 5व्या शेनवारा उक्त्यो उरतात. संयुक्त राष्ट्रान वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्ट 2026 जाहीर केलो. तातूंत फिनलँड सेगीत 9वे खेपे संवसारांतलो सगळ्यात सुखी देश म्हणून जाहीर जाला. 147 देशांच्या वळेरेंत पाकिस्तानाचो क्रमांक 104वो आसा, जाल्यार भारत 116व्या क्रमांकाचेर आसा. 2025 वर्सा भारताची क्रमवारी 118व्या सुवातेर आशिल्ली. 2.5 वर्सां झुजात आशिल्ल्या इस्रायलाक संवसारांतलो 8वो सुखी देश म्हणून जाहीर केला. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही